हॅलो फ्रेंड्स, शंकर पळोवची आमच्या गोंया खातीर हांव कुठ्ठाळे सर्कला कडेन आसा. तुम्ही हे पळोवपाक शकता, हे कुठ्ठाळे सर्कल. आणि हे पॅलेट्स जे पोर्टान येता आणि ट्रान्सपोर्ट जाता, हे तुम्ही पळोवंक शकता. हे पॅलेट्स रस्त्याचेर पडले आणि आत्ता हे स्कुटरीन एकटो भुरगो हांगासर पडला स्लीप जावन. कितें सो कोण जर बायल भुरगी कोण फॅमिलीक जर घेवन हांगाच्यान वयता आणि तो पडलो जाल्यार जे कोण ट्रान्सपोर्ट तुम्ही करता ते तांकां मागीर दितले मरे. हा कितें तेंचो खर्च काडटले मरे. कोणाचो हातपाय मोडोंक शकता हेतून. कितें रे तुम्ही जो ट्रान्सपोर्ट करता हे सगळे पॅलेट्स रस्त्यार पडलेले असता. सगळे पॅलेट रस्त्यार पडलेले असतात. पळोवंक शकता तुम्ही हे हायवेर पडले आणि तो भुरगो पळय 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 कहो वयता तो भुरगो. कितें तुम्ही पळोवंक शकता. पळया तेजो फोन सुद्धा डॅमेज जाला खंय. सो म्हाज्या हिसपान जाल्यार पुलिसांनी हेचेर दखल घेवपाक जाय. कितें हे पळय हे मातशें क्लीन करून घेवचें पडटलें तुमकां. कित्याक हांगा रातचो कोणी येताना टू व्हिलर वाले स्पेशली टू व्हिलर वाले पडोंक शकता. आतां तो टू व्हिलर वालो पडला बाबडो हांगासर. पळया कितें हे पॅलेट सगळे पोर्टांसून येता आणि हांगाच्यान जे ट्रान्सपोर्ट जाता. कोण रिस्पॉन्सिबल हेका? कोण रिस्पॉन्सिबल? सो कन्सर्न जे पुलीस डिपार्टमेंट